म्हज्या मोगाच्यानो पापा फ्रांसिसान जुलय म्हयन्याचो निमाणो आयतार आज्या आज्येचो आनी मालगड्यांचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिल्लो आनी हें 5वें वर्स हें जुबलेवाचें वर्स. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या आमच्या मालगड्यांचो जुबलेव करूंक तांच्या सांगाता संतोश भोगूंक आमकां एक बरो अवकाश ताणें वदकसून दिला. सांजोकी आनी आन्ना जेजूची आब आनी व्हडली माय तांच्या फेस्ताच्या संदर्भार हो संभ्रम करूंक ह्या वर्सा घेतिल्लो विशय बरवोसो साडिनांतली भागी म्हणून सिराकाच्या ग्रंथाच्या 14व्या अध्यायान घेतलेलीं उतरां. आमची मालगाडी आमकां बरवोसो हाडून येतात, नव्या जिविताचो बरवोसो. देवाच्या पुताची शिकोवण आमकां ती हाडून येतात. सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें, जाणवाय कसली आसा जंय, जिवीत कशें सारचें आनी तें आमकां ती समजयतात. तांची सोंसणीकाय कश्टां आनवारां मदें तांचें दृढ मौन तांणी दवरलो बावार्थ आमकां आदर्श. आनी तशें आसतना ह्या वक्ता आमी तांकां सांगात दी जाय आनी तांचे तातूंत जायतें शिक जाय, तें आपणाय जाय आनी तांच्या सांगाता मेळोवन हो संभ्रम करी जाय. देखून तुमच्या घरांनी मालगाडी आसात या तुमच्या घरांनी न्हय तर हेरे कडेन शेजारां आसात, तसल्या मालगाड्यांक मेळोवन तांच्या सांगाता हो संभ्रम करूंक आनी हर एका फिरगजेंत हो संभ्रम आचरसूंक हांव तुमकां वत्तायेचें आपोवणें दितां. आमचो आब आमची व्हडली माय थोडे पटी नात जावयेत, पूण तांणी केल्लें बरेंपण आमचें तें आसतलेंच. तसोय उडास काडून उपकार भोवडूंक हो बरो एक अवकाश. तांची जाणवाय आपणावया, तांचो अनुभव घेवया, तांचो मोग करया, तांकां सांगात दिवया आनी अशें हो जुबलेव आचरण करया. 27 तारीख जुलयची सांजोकी आनी आन्ना हांच्या फेस्ताच्या संदर्भार.